मगाच्या बाबा भणीनू दोन दूत इतिहास हो पुस्तक आमकां बार्मासाची जायते वळख दिता. तो मग सांगता की ताचें नांव आसलें जुजे. तो भावार्थी ताणें क्रिस्तीन दोन सुखारलें. ताचे लागीं थोडें एक बाट आसलें ताणें विकलें. जे पयशे ताका मेवले ते दोमराचे हातान दवरले तांचे वावराक. आनी अपोस्तलांनी ताचें नांव बदललें म्हूण बार्नबास. हाचो अर्थ जाता द वन हू एनकरेजीस, जो दुसऱ्यांक जिवंक उत्तेजन दिता. तो बरो मनीस. आनी पवित्र आत्म्यान ताका आनी पावलोक एक खास वावर करूंक विचून काडले. तो पावलो बरोबर दिवस उतर फरगोडटालो. आनी हो वार कोता ताका जायते कोस सोसूंक पडले. पूण तो भियेनासतना पवित्र आत्म्यान बरोवन दिवस उतर फरगोडटालो. आनी शेकींत ताच्या दुस्मानांनी ताका सिरिया गांवांत ताजो जीव घेतलो. खरोच तो एक खास मिशनर आसलो. आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत जेजू शिश्यांक मिशन हाचो वार करूंक धाडटा. ताका सांगता उतऱ्यांनी आनी खोडण्यांनी तुवें वार करूंक जाय. आनी हो वार करूंक जेजू तांच्या हातान एक भाशेन पदवी दिता वार करूंक. आमचो वावर जाता सुफळ जेन्ना आमी फकत उतरांनी न्हय आमी खोडण्यांनी हो वार कोत्ता. एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हणटात आमी. जे आमी हातांनी कोत्ता तो एक भाशेन एक प्रवचन आसा. जेजून हो वार आमकांय दिला. आमकां हो वार म्हणजे आमच्या जिविते वरवीं बरे कोडणे वरवीं आमी एक मिशनर जावंक पावतात. ही समजण आमकां देवान दिवंक आनी आमच्या कोडण्यांनी ताचें उतर परगोटूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.